सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. जेजू सरशी आमी सगळे आतां वरपून दिलेले आसा. आमची भावना, आमचे अणभव, आमची सगळीं दुयेंसां कुडीची, मनाची, आत्म्याची, सगळ्यो आमच्यो करण्यो आमच्यो आठवणी आनी आमचे अणभव सगळे आमी जेजूच्या स्वाधीन करुया. आनी आतां बसून आमचे हात बरोबर जोडून उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे आमचे ताचेर लावन हो वेळ थोडो आमी ताचे बरोबर सारया. वै जेजू, आमी जावन आसा देवाची खरीं भुरगीं, कित्याक तूं जावन आसाय आमचें जिवीत आनी तूं खरो पूत जावन आसाय आनी तुजें सोबें आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं जावंक पावता. वय आमकां सगळ्या देण्यांनी देवान नेटवयल्या आनी ही सगळीं देणी जेजू आमी तुका दिता. तूं आमचे सोबें जियेताय
तूं आमकां राखताय, तूं आमकां सांबाळटाय. आनी तुवें आमकां अशें बरोवन दवरलाय, ह्या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरवांसो आनी प्रिती मोग, हे तीन. पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रिती मोग. ही सगळीं देणी तुवें आमकां दिल्याय. भावार्थ, बोरवांसो आनी प्रिती मोग. तुजेर आमी भावार्थ धरून जिवंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. जे आमकां चिंतनांनी समजना वो समजता, ताचे फुडें पावलां मारूंक आमकां भावार्थ तेंको दिता. भावार्थान आतां आमी तुजे कडेन मागता, आमचे पासत आमची खाजगी मागणी जी आसात ती आमी तुजे सुरशी दवरता. तूं कोणवाळायन ती आयकून घे. तुजे कडेन मागत मागत आमी आयिल्लीं आसा, कित्याक आमचें सगळें बोरवांसो आसा. की जितली आमी मागता तितलें तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळें स्पश्ट करताय. खूब पाटी आमी कितें मागता तें आमकां समजोंक ना घोडेक, पूण तें तुज्या स्वतांत थारार हाडच्याक तूं आमकां हो गूण दिताय, तुजेर पातयेवन रावंक. आनी पातयेवन रावतना तूं आमकां पासियेंस दिताय. खूब पाटी आमकां जाय पळय तशें आमी करूंक लागता आनी तेन्ना आमी आबोलार जाता, कासावीस जाता. आमचे मदें फुरसत ना, आमकां मागता तें रोखडेंच जाय, तेन्ना आमी निराश जाता. पूण हें सगळें आमी आमचेच सगळें घडोवन हाडटा. पूण जेजू खूब पाटी आमच्यान हाचेर ताबो दवरूंक जायना. ताका लागून ह्या वेळार हें सगळें आमचे भितर चलता तितलें मनांत आनी भावनांनी तुका आमी व्हरपून दिता. तुजे दोळे लावन आतां आमी सगळो गत आसा, म्हणटो तुजी कृपा आमचे सरशी येवन आमचें गिन्यान तूं उजवाडायतलोय, आमचे कुडीक तूं पेकोवणी दितलोय, आमचे सांदे तूं बरें करतलोय. कित्याक हो तुवें आमकां गूण दिलाय, तुजो मोग, प्रिती मोग. ह्या मोगान आमच्यान कितेंय पोत करूंक जाता, कित्याक मोग आमकां गोठाय दिता. हें आमी कशें समजता? तुज्या मोगाक लागून. म्हजे पासत कित्याक तूं म्हजे भितर जियेताय देखून जें म्हजें सगळें घडटा कुडीच्या पांवड्यार, मनाच्या पांवड्यार, भावनाच्या पांवड्यार, आत्म्याच्या पांवड्यार, हें सगळें तूं अणभवताय. आनी तुवें तें अणभवून म्हजे पासत
तुवें कोश्ट दोग सोंसलेले आसाय. ह्या मिस्तेरान थोडो वेळ आतां सारून तूं म्हजें जिवीत सगळेंच बदलून काड. खरो खरी भावार्थाची मनशां आमी जावं. बोरवांशेन बोललेलीं आनी प्रिती मोगान दिरान जियेता तसलीं. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूचेर आमी दोळे लावन वेळ सादतना सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें व्हांवनी. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें सगलें भायर काडया. जावं दूख ओ दुयेंस, जाणो जावया की आमी एकसुरी ना. आपलेपणांत रावचें आसतना जेजूपणांत रावया. जशे भाशेन आमी फोळ्याचेर बरयता आनी तें आमकां दिसोंक लागता, तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या फोळ्याचेर आदारलेलें आसा. जितली आमी ताका एकवटून रावता तितलें ताचें रूप आमचें सोबें, आमची चिंतना भावना चाल थाऱ्यार हाडटा. जें आमी पत्करूंक नासलेलें तें आमी पत्करूंक लागता, कित्याक जेजू तातूंत आसा आनी ह्या वरवीं तो आमचें सोबें संवसाराक सुटका आनी सोडवून हाडटा आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान बोधता. तेन्नात की आमी दुसऱ्यांचो खरो मोग करूंक लागता. कोत्ता आमी, पूण खूब पाटी आमीच तांच्या उणेपणांत आमच्यो दास्ती घालता आनी आमी कासावीस जाता. मातशी आनीकूय थोडी पावलां मारया. आमचें जें तांचे पासत भोगता अणभवता तें जेजू अणभवता म्हणून आमची मनां थिंचोर ती रावया. कित्याक तो जावन आसा कोणच्या संदीचो फातर. आमी ताचे बुन्यादीर बांदलेलीं आसा. आमच्याच पावंड्यार आमी रावचें न्हय, पूण जेजू सरशीं आमी सगळें अणभवूंक लागया आनी हें सगळें आमचें जिवीत
तो पळयता ते भाशेन पळोवंक लागतलें हांव. ही कृपा तो आमकां ह्या वेळार दिता. आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आमचें अंतस्करण तो थाऱ्यार हाडटा. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येवया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर धरून ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमचे सोबें परजळूंक दिवया. ताका आमी सहकार करया आनी पळयात आमचे सोबें ताचो आनंद, ताची शांती, ताची खोटाय, ताचें पवित्रपण, ताची जाणवाय, ताची करुणाय हें सगळें आनी आनिकूय आमचे सोबें तो घडोवन हाडटा आनी आमकां आपल्या सारकें तो कोत्ता. सगळ्या आवय पासत आयज आमी मागया, कित्याक ती खूब उड्डफूट जाता आपल्या भुरग्यां पासत. भुरग्यां पासत मागया, गोरकारा पासत मागया. जशे भाशेन मोनिकान, सांत मोनिकान आपलें जिवीत सगळें मागण्यांत आपल्या गोरकारा पासत सादलें आनी देवान तिची मागणी आयकून तिच्या गोरकाराक थाऱ्यार हाडलो आनी जेजूचो मोग करून तो जिवंक लागलो. तेच भाशेन आमी आमच्या गोरकारा पासत मागया. एकावय आपल्या भुरग्या पासत सदांच तांचें बरेंपण सोदता आनी तांकां तेंको दिता. तेच भाशेन तिच्या पुताक जो आपल्याक जाय पळय तशें कोत्तालो आनी पातकान जियेतालो, कितली ती ओड्डफूट जाली, मागणें करूंक लागली, प्रार्थना करून उपवास कोत्ताली. शेकी 30 आनी 3 वर्सांचो आसतना ताचें परिवर्तन जालें आनी आगुस्तीन पोत्तून जेजूच्या मार्गार चलूंक लागलो. क्रिस्तांव आसलेलो पूण बावतिजम घेवंक नासलेलो. पूण हे मेरेन जेजूक तो एकवटोन सारकोच सगळोच जेजूचो जालो. तेच भाशेन हें देणें तुमकांय मेळूं. आनी अदीक आनी अदीक आमी आगोस्तिना भाशेन पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलूंक लागया. ताची शांती आतां अदीक आनी अदीक खोलायेन अणभवून आमची तयारी आतां जालेली आसा जेजूक अदीक आमच्या काळजांत स्विकारून ताचे बरोबर आमचो वेळ सारूंक आनी हे परी सदांच सगळो गोत प्रत्येक दिसा जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक. Sanskara kitlia vodya, sashtangi
सोडून दिवन नाल्यो रीती सेवा दोनोवो दोता सोयंपाचे विषय आमचे Gospoda guda muka Tivarun amco bava Soy volte vishoy dina Priticha baba kamcha Soy divon budak dacha Murgaton kazatona Monduya vaganuya Upsolya nanche molda Mogacha povitratnya Samsargo kalte pona Mandyuya sasna sasna Amen तुवें तांकां सोर्गींचो उणो दिलोय Soglia swadaco unoto मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा Amen Page number 1, A1. आमच्या बापान आमकां पळयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज आमी भाग्यवंत आगोस्तीन वो सांत ताचें फेस्त समरमता तो जावन आसलो धर्मध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री आमी काल ताचे आवय विशीं आयकलां ती एक सांतीण तिणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक एकवटोन आपल्या घोवा पासत आनी आपल्या भुरग्यां पासत आनी ह्या आगोस्तिना पासत वारयलेलें आसा
तुमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तेच भाशेन तुमच्या भुरग्यां पासत जियेतात आनी खूब फावटी तुमकां दूख दिसता, दूख अणभवतात, कित्याक तुमकांय तेच भाशेन ते जेजू सरशी रावलेले मेळोंक ना घोडयेक, ओ तुमी तांचे विशयी खूब ओड्डूफूट जातात वेगवेगळ्या कारणांक लागून. आयज आमी तांचे पासून मागया आनी बागोवन आगुस्तिना कडेन मागया की तांकां खरेपणी जेजूचो स्पर्श जावन ते सगळेच थाऱ्यार येवपाक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारच्याक. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, देवाचे बोगसणे मागया. देव इतलो कोणवाळो आनी सदांच आमी तयार आनी जागृत रावन हें आतां मागणें म्हणटना तेच भाशेन आमी म्हणया सगळीं जाण बरोबर. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भरलोल्या बागयोंत आगोस्तिना वरीं आमचे ओतमे तुका ताणेल्यात, आमचीं काळजां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजींच जावंक तुवें आमकां रोचल्याय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक धाड आमचे भोवती तुज्या ओतम्याची मोगाची जाणवाय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी उदार काळजान आयकोया, कित्याक आमचीं काळजां खरेपणी नितळ निर्मळ जालेलीं आसा. बागयोंत पावलून खरीदकारांक बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान पुरगोटूंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची सक्ती नपयत जायना जावंक मनशाचे जानवायेच्या उतरांनी तें पुरगोट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकोण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण थारोन मेळ्ळां तांकां म्हणजे आमकां ती शिकोण देवाची सक्ती. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जाणारांचे जानवायेचो हांव भस्म करतलों आनी बुदवंतांचे बुदीचो हांव नाश करतलों. जाणार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, ह्या आमच्या काळाचे तत्वगिन्यानी ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जानवाय देवान पिशेपण कशी लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जानवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जानवायेन देवाची वळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगोट्टांव त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं बाबाड दुर्तोल्यांक थारोवन दिवंक देवाची खोशी जाली. जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदता, पूण आमी परगोट्टांव तो खुर्साळ खिडायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक खांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तशें गिरिकांक तो क्रिस्त देवाची सक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जानवाये परस अदीक शाणें
आनी जें कितें देवाची असक्ताय दिसता तें मनशाच्या बळावून अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर पिसकोटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोड करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे वत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक मागणें करून जागृत रावात. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोद्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जागृत आमचें जिवीत जियोंक लागल्या. इतले म्हयने जाले तुमी म्हजे बरोबर आनी हांव तुमचे बरोबर देवाची जेजूची उतरां पाळटां. ताणें आमकां सांगलां,
म्हाका एकवटोन रावात म्हणून. आनी ते भाशेन हांवें तुमकां म्हणलें जेजू भाशेन रातची जेजूक एकवटान न्हिदोंक या आनी उठ्ठाना ताका एकवटोन उठया. हातून बाकीचे सगळे तो थाऱ्यार हाडटलो. हे भाशेन आपलें जिवीत जिवंक आगोस्तिनान सुरू केलें. पूण केन्ना 33 वर्सांचो आसतना तो एकदम हुशार आसलोलो. देवान ताका हें देणें दिल्लें. तो तत्वज्ञान म्हणजे फिलॉसॉफी शिकून तो तें शिकयतालो. शिकोवंक तो आफ्रिकेक तगास्ते म्हणटा पळय थंयसरल्या गांवांतल्यान रोमांक आयलो. पूण रोमाक ताका तितलें आवडलें ना. तो मिलान म्हणटा पळय थंय गेलो आनी थंयसर ताका एक धर्मध्यक्ष बिशप मेळ्ळो. तो जावन आसलेलो सांत आम्रोज. तोय एक जाणार आनी इतलो भाग्यवंत मनीस आसलेलो की ताची उतरां आगोस्तिनान आयकून ताचें परिवर्तन जालें. ताका आनिकूय जेजूचो आवाज कसो येवंक लागलो आनी ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूच्या ताब्यांत केलें. बावतिजम घेतलो आनी ताची आवय इतली खुशाल जाली की इतल्या वर्सांनी हाचें जिवीत सगळेंच बदललें म्हणून. भयणीनो आनी भावनो, आमकांय इतलो आनंद भोगता जेन्ना आमचीं भुरगीं देवाच्या मार्गार आपलें जिवीत सारूंक लागता आनी ताचे बरोबर सारलें की ना तीं उदीकान उदीक बरेपणान बदतात. आनी आमकांय तीं बरीं करूंक लागता. कित्याक तीं लेखतात देवान कितलें म्हजे पासत ह्या आवयच्या बापायच्या जिवितांतल्यान केलेलें आसा आनी तांकां ती मागीर मदत करूंक लागतात. तीं बरें करूंक लागतात. असलें जालें म्हणटच आमकां सगळ्या जाणांक धादोसकाय भोगता न्हय. म्हणटच ताच्या जिवितान अशें घडल्या प्रमाण कितें जालें. तो आनी आवय मिलान हांगसान रोमाक येताना थंयसरच्यान ती बोटीर बसोंक वेतालीं तेन्ना ताची आवय सरली, मेली. ताच्या हातांत ती मेली आनी इतली ताका दूख भोगली. पूण इतलो खुशाल जालो कित्याक तिचे उदेशी देवाचो मोग ताणें चाखलो आनी तिका मागीर पुल्ल्या उपरांत तो परतून आफ्रिकाक आयलो आनी मोटवाशी जिवीत जिवंक लागलो. मोटवाशी जिवीत जियेताना 3 वर्सांनी सगळे म्हणूंक लागले हो इतलो बरो आसा ताका पाद्रीपण दिवंकूच जाय. पाद्री जालो आनी ताचे बरोबर वांगडे आसलेले ते सगळो मागण्यांत रावताले. मागण्यांतूच न्हय पूण दुसऱ्यांची सेवा कोत्ताले. देवाचो मोगूच न्हय पूण पेल्याचो कोत्ताले. चड करून दुबळ्याचो गरिबांचो. आनी हे भाशेन कोत्ता आसतना तो इतलें बरोवंक लागलो की तेन्ना खूब वादळ आसताले इगोर्ज मातयेन. जेजूची समजणी सगळ्यांक कळोंक नासलेली पूण तो तांकां दिवंक लागलो. आपल्या बरोवपान इतलो तो बरो बरोवंक लागलो आनी आपलेंच जिवीत ताणें बरोवन दवरलें. कन्फेशन्स म्हणटा पळय थी. आनी द सिटी ऑफ गॉड एंड सिटी ऑफ मॅन हे ताणें बरयलें आनी तातूंतल्यान सगळी शिकवण आमकां मेळटा. तो इतलो हुशार आसलेलो आनी सगळें बरेंपण करतालो की ताका थोड्या वर्सांनी धर्मध्यक्ष केलो म्हणजे बिशप केलो. आनी तो बिशप जावन आनी कितलींशीं वर्सां ताणें सारलीं. सगळें ताणें थारार हाडलें आनी मागीर शेकी मागीर ताका जोर येवन तो 76 वर्सांचो आसतना मेलो. पूण ताणें इतलें बरोवन दवरलेलें आसा. एक तुमी मनांत धरात. खूब वस्तू आसात पूण एकूच धरात. पातोक तें सारकेंच काबार करून उडयात, मारून उडयात, पूण पातक्याचो मोग करात. आमी कितें कोत्ता पातकाक लागून ताकाय नाकारता. अशें आमचे मदें खूब जाता. ही कृपा आमी मागया ह्या मिसांतल्यान आनी खरेपणी देव आमकां ही कृपा दितलो. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी आमचे सगळे पर्यंत जें पातक आसा तें आमी सारकेंच उमटून काडया. जेजूच्या ताब्यांत करया प्रत्येक सुस्कारांत आनी ताच्या मोगान आमी बरोवन जशे भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता
ते भाशेन आमी आमचोच आनी पेल्याचो मोग करुया. आनी हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावता आसतना सगळ्या आमच्या संवसारा पासत मागया आमची दर एक कोन्नी दिसाची जेजूच्या एकवटान जियेताना ती दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी वरपून दिवया. आनी हे मागणें आतां म्हणून आमच्या संवसारा पासत आमी मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 38, C23. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू देतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. कोणवाळे बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भोक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणां आनी प्रिती मोगाची गांठ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी शासनांच्या देवा, सोर कल्याण सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या भोगतां सोवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुजेंच देण्याचो मुकूट. प्रितमेर तांचें जिवीत आमकां सुगणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचें मागणें आमचे असोकतायक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जोमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गोट पोरगोठुया Sumia Jesu tuce moronami somoromta tuce bonaci mon bonami porgota tuce enia comio trekta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूच्या एकवठान रावन आमी हे मागणें सोद्दां म्हणटा सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तेंय बी मनांत दवरून आतां आमी सगळीं जाणां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन जेजूची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक वांटया
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आमी ओत्मीकपणी शिवंक हें मागणें म्हणून आमच्या काळजांत ताका स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Page number 74, D46. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया बापा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणांत जिवन जेजूक आमी घेतला जाका आमी सेवला ताची कूड संपूर्णायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सगळ्यांक परबीं सांत आगोस्तिनाच्या फेस्ताची आनी तुमकां हांव अदीक आनी अदीक बरेंपण मागतां मागलेलें आसा आनिकूय मागतां जी आवय आसा तुमच्या पासत कित्याक तुमी इतले कोश्ट दोग सोंसतात तुमच्या घरकारा पासत तुमच्या भुरग्यां पासत तुमकां देवान भरपूर आशिर्वादान भरची बरी सावत भलायकी तुमकां दिवची म्हणून आमी मागलेलें आसा पूण हें बेसांव घेवन अदीक तें तुमचें सगळें वाडोवं सगळे जाण आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देवाचो उपकार आठयतां आनी ताका बरेंपण मागतां सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन जेजू सारको मोग करूंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार पेज नंबर 89 F8